आमचे बरोबर हांगा आसा कल्पना भट जी काणकोणची आसा आनी काणकोणा भितर सिंगल हँडेडली म्हणजे पैंगीण पंचायती भितर प्रोजेक्टां आड मोठे मोठे प्रोजेक्टां आड झगडटा आनी ती आमच्या कोर कम्युनिटीचेर बी आसा. ओके, जस्टीस फेर्दिन रिबेलो, यू नो एवरीबडी, जेरुसा डिसुजा, ओके, सेव मोले मुवमेंटा भितर खूब मोठें काम केल्ली हे आमचे तरणाटे भुरगे ज्याने आख्ख्या जगाचेर तो मुवमेंट पावयलो. शी हॅज जॉयन्ड अवर मुवमेंट आनीक ताका लागून शी इज ऑल्सो देर. आमचें नांव जाऊ रघुवीर शिरोडकार जी शिरदोनची 39 पाळयेची शिरदोन पाळयेची बायल जी जेन्ना गिरीश बोरकार हंगर स्ट्रायकार गेल्लो 39 अगेन्स्ट तेन्ना ती आशिल्ली आनी बायलांनी हो मुवमेंट केल्लो. ह्या सगळ्यांच्या उपस्थिती भितर आमी हांगा सादें एक सिंबॉलीक हाजे ऑफिसाचें उक्तावण करतात आनी तें उक्तावण जातकर रोखडेच जस्टीस रिबेलो प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करतलो. मातशें तुमी जस्ट करपाचें वस्तू वयर काड. No, so this is tradition. आणि तुम्ही हांगा पळयलें आसतलें मातशे चेअर्स घालता ते तुमकां हांव हे करता तुमकां बसपाचे चेअर्स घाल. तुम्ही पळयलें आसतलें की इनफ इज इनफ आनी सोंसूं नजो हो स्लोगन आसाच. पूण ह्या स्लोगनाच्या वयर 3 पोर्ट्रेट्स आसात ज्यो जस्टीस रिबेलोन थॉटफुली हांगा 3 दवरल्यात. तातूंतले मदले आसात ते डॉक्टर क्रिस्तांव प्रकाश कुन्ना. He is a great freedom fighter, he was a great historian, great writer, great journalist. So he was a leader of practically the movement as a freedom movement. The freedom movement as a leader, the first one to be deported to Portugal. आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री ज्या मुख्यमंत्र्यान लँड टू डीलर ऍक्ट केलो आनी शेताच्यो जमनी शेतकारांक मेळटल्यो आनी तातूंतल्यान कृषी संस्कृतींतल्यान गोंय वयर सरतलें हाजे खातीर ते वापरिल्ले ते भाऊसाहेब बांदोडकराचो फोटो हांगा आसा. तिसरो फोटो आसा तो डॉक्टर जॅक सिकेरा ज्याने आमचे गोंय सांबाळून दवरपाक ओपिनियन पोलांतल्यान चळवळ केल्ली. तातूंतले एक खडेगाठ फुडारी आनी ते तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले. तांच्या प्रेरणेंतल्यान ही इनफ इज इनफ मुवमेंट हांगा खूब जाल्लो आसा आनी हांव मागतां जस्टीस रिबेलो लागीं की तांणी मिडियाक ह्या बाबतींत ब्रीफ दिवचें. मातशें फुडें जाला रे मातशें फुडें फुडें जाल्लें ना हांव फुडें वयता तुमी सायडीन ना आमकां हें जायना रे मातशें फुडें जालें मातशें फुडें गेलें ना रे जायना जाता कशें करता मातशें फुडें जालें आसूं रे सेटअप सगळो हालतलो बरो सेटअप केला तुमी सगळ्यांक येवकार म्हाका दिसून जेन्ना आमी एक उलो मारलो आनी 6 तारखेर आमची म्हणजे बैठक जाली की गोंयचो लोक हजारांनी भायर सरतले म्हणून लोक भायर सरला. आमी पणजे फाटल्यान म्हापशी मिटींग घेतली, मडगांव मिटींग घेतली, चांदोर, काणकोणा पयर पेडणे जाल्ली आनी सोनवारा आमी सांगे आमची मिटींग आसली. आनी एक सांगपाचें की हे सगळी ज्यो मिटींग आमच्यो जाल्यात हे लोकांन आपलो पयस पुटिला. आमी कोणा कडेन गेले ना,
लोक ज्यो मिटींग जाल्यार आपल्या दान दिला आणि तेजेर आमी त्यो सगळी मिटींग केल्या. मी म्हणटले हे 3 फोटोग्राफ जे आसात न्ही हे कित्याक संदेशान तुमकां थोडे दाखोवन दिला पूण क्रिस्तांव ब्रगांस पुण्य हेचो फोटोग्राफ आमी दवरला representing our freedom fighters. क्रिस्तांव ब्रगांस पुण्य जाय जाणां तुमकां खबर आसपाना was a classmate of Ho Chi Minh. Ho Chi Minh जावन आसलो जो अमेरिकाचे विरुद्ध केल्लो वियतनामाक आपल्या देशाक सुटपाक घेवपाक. सो क्रिस्तांव ब्रगांस पुण्य आनी हो ची मिन फ्रांसाक एकच युनिवर्सिटीक शिकताले and they were influenced by each other. And जेन्ना क्रिस्तांव ब्रगांस पुण्य भायर पडलो एक मोठो लेख बरयल्लो डॉक्टर पनिकर ambassador of India तेजो एक जैत करपाक. दुसरो आसा आमचो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा representing the opinion poll fighters. जायत लोक आसले पण आमी सिक्वेरा आसलो एक गोंयचो फेस तोंड आनी आमी याद करतात आज तेचो पुतळो हिंग दवरून की तेचो कितलो भाग आसलो हे गोंय सेपराक दवरपाक. आनी सिक्वेरा आनी दयानंद बांडोडकराक समज कितें वॉट इज द कनेक्शन. कनेक्शन इतलें की द एग्रेरियन रिफॉर्म्स जे गोंय जे हाडलेत न्ही दिले बाय आ लेट चीफ मिनिस्टर दयानंद बांडोडकर. आनी एक त्यांनी शेतकाराक शेत दिलें कित्याक लागून कन्सेप्ट एग्रेरियन रिफॉर्म्स तो जास्त उत्पन्न करपा म्हणून. आनी तेच पूल कायद्यांत सेक्शन आसली की हे शेतां ही ऑर्चर्डां कन्वर्ट करपाक जायनासली. आनी हो आज आमचो चळवळ जो आसा अगेन्स्ट सेक्शन 39A सेक्शन 17A सेक्शन 17(2) तोच मुद्दो. You cannot convert agricultural lands to non-agricultural purposes. तेक लागून तेजो आज आमी पुतलो. सो तूं पळयत एक वाटेन कोणा याद आसतली UGDP एक वाटेन MGP दोगय represent the entire spectrum of आमच्या गोंयांत गोंय कितें आसलें. तुमी थोडे मात आतां हांव उलयता आतां 1964-65 थोडे तुमी भुरगे आसतले कोणाचे जन्म जावन आसले. बट दिस इज द बॉन्ड. एक वाटेन दयानंद बांडोडकर एक वाटेन हे सगळे आमचे represented गोंय टू फोर्सेस. आनी आज आमी मुखार सरल्यात हेच गोंय सांबाळपाक. आनी तूं म्हणटले आमची बायलांक कितें आपयल्यात आमी. भारताची पहिली खंयच्याय प्रदेशाची तेन्ना ऑपोजिट वॉज युनियन टेरिटरी मुख्यमंत्री बायल आसली ती गोंयची श्रीमती शशिकला काकोडकर. I was a member along with her in the assembly. I don't know तुम कोणाक हांव जनता पक्ष आसलो. She was MGP chief minister. But ती आमकां सदांच मान दिताली. It was an atmosphere जे आमी ते कितें सूचना दिली आयकून घेताली. सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोंयची आमची भारताची आसली गोंयची आमची धूव. आनी आतां आमच्यो दुसऱ्यो धुवो ज्यो आसात भायर सरल्यात आमचें गोंय सांबाळपाक. तेका लागून ते छातांत आमी हे पुतळे उद्घाटन केल्या. हे सांगून
मुखार कितें? What are the steps forward? हांवें सांगिल्ले भाशेन आमकां दिसूना एक दीस पावतलो म्हणून आमी ऑफिस उक्ती करतात म्हणून. आज ऑफिस आमचें उक्ती जालां आनी म्हणजे इट्स अ परमनंट ऑफिस. सदांच आसतलें. खंयचोय सरकार येवं खंयचोय सरकार वचूं, दिस वूड बी अ वॉच डॉग गोंयच्या लोकांक गोंयच्या भुमीक सांबाळपाक. गोंयची भुमी आमी कित्याक सांबाळपाक? कोण म्हणटा तूं कितें जाला, कोण शेत पळयता तूं कितें जाला, कोण पयस करता. आमी आमचो विचार आसा आनी एक 200, 300, 400 वर्सां मुखार हे गोंय आमी क्रिस्तांव प्रकाश पुण्य फ्रीडम कित्याक प्रॉमिस केल्लो? जॅक सिक्वेरान ओपिनियन पोल गोंय सांबाळपाक कित्याक केल्लो? आमचे लोक कोंकणी आनी स्टेटहूड ट्रान्सफूड कित्याक झगडले? आमी झगडले हे गोंयकारांक म्हणून एक राज आसपाक जाय म्हणून. हांवें म्हणले भाशेन हो कोंकणी लोकांचो जाग, हो गांव, आनी आमकां जाय आसलें की हो एक प्रांत आमच्या भारत देशांत आसपाक जाय, एक कोंकणी लोकांचो प्रांत म्हणून. खंयच्याय डेव्हलपमेंटाक दुसरे गांवचे लोक येतात. इट्स अ पार्ट ऑफ संविधान. कोणाच्यानी खंयच्याय गांवांत येवपाक जाता, काम करपाक जाता, धंदो करपाक जाता. दॅट इज अ फंडामेंटल रायट. आमचे संविधानान कोणाकूय दिली. आमी कोणाचेय विरोध ना. आमी इतलेंच म्हणटात की एक रिजनल प्लॅन आसा. जो डेव्हलपमेंट जो जावपाक जाय मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द रिजनल प्लॅन. आज तुम्ही सेक्शन 39A केले, तुम्ही येतात आणि I will use the word quid pro quo. तुम संस्थाने वर्ड quid pro quo म्हणतो. आणि आमच्या मुख्यमंत्री हो एक मोठा भाग गेल्या त्या जांद्रा फ्रॉम डिसेंबर ऑनवर्ड 3 जाग्यार सेक्शन 39A the application जी आसली conversion of hills हे स्टॉप केला. आमचे म्हणणे तुम्ही आरंभला बंद केले पहिले, दुसरे सिरिदाव बंद केले आणि तिसरे तुम्ही सांगेले की बंद केले. ऑफकोर्स जो आमच्या जीवना लोकांक झगडलो फॉर डिफरंट कॉज तोय सांबाळपाक इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. बट आम्ही मुख्यमंत्री एक विचारतात हे 3 गांव कित्याक दुसकडेन कित्याक वाय आर यू नॉट स्टॉपिंग फर्दर चेंजेस अंडर 39A? आणि डू यू हॅव द पॉवर? कोण म्हणटाले ती मुख्यमंत्री पॉवर असताय म्हणून. सेक्शन 39A चे मध्ये रूल आसा. रूल्स सब रूल 4 आणि 5 की देर कॅन बी नो चेंज ऑफ झोन विदाउट द परमिशन ऑफ द गव्हर्नमेंट. म्हणजे मुख्यमंत्री हॅज द पॉवर नाव टू स्टॉप. We are asking why are you not stopping everywhere? फक्त लोक झगडपाक जाय. Have the people to struggle for their rights? Only then will you listen? It can't be. हे जावपाक जायना. जेन्ना लोक उठता, they are not fighting for themselves की आपल्या बॉट्स भरपाक. ते झगडतात. हे आमची रानां, हे आमचे दोंगर, हे आमचे शेतां. आणि तुमकां खबर आसपा ना की कूळ कायद्या प्रमाणे एग्रीकल्चर लँड्स कॅन बी कन्वर्टेड. हे कायदे आसा. 91 आनी एक कायदो येयलो
restriction or transfer of land. तातू म्हणला कि no agricultural land can be converted notwithstanding anything in the plans prepared under Town and Country Planning Act. 23 आणि एक कायदा आणलो, a most dangerous precedent, जातून शेतां were allowed to be rezoned, and the rezone केल्यार to develop them, and शेत जी भरतात न्ही is because of this law. आणि हांव मुख्यमंत्री बरयता की हो कायदो 23 very specific is a fraud on the people of Goa. This law has to go. And तेका लागून आम्ही एक बिल तयार केले आणि सगळ्यांक दिले, गिव इट टू द चीफ मिनिस्टर, दुसरे ऑपोजिशन पार्टीज अध्यक्षाक आणि दुसऱ्या ऑपोजिशन पार्टीजान हो कायदो असेंब्ली मांडलो आणि आम्ही चिंतलेले की हेच्या बद्दल चर्चा जातली म्हणून, डिस्कशन जातली म्हणून, कित्याक हो कायदो जो आसा न्ही हो कोणाचे विरोध न्ही. हो कायदो फक्त दाखयता की जे कानून गोंया आसा, जे कायदे आसा ते तुम्ही पाळात न्ही. पूण तुम्ही जाणात कितें जालें तें. बायपोल म्हणून फोंड्या असेंब्ली प्रोरोग जाली. बायपोल महाराष्ट्रा आसात आणि दुसरे प्रदेशात आसात. असेंब्ली अजून चालू झाल्यो, कोणें बंद करूं ना. आणि आमकां दिसलें की गोंया प्रोरोग केल्या एकच कारण लागून की हे सरकाराक नाका आसले हे बिल डिस्कस करपाक बिफोर फोंडा बाय इलेक्शन. तेन्ना त्यांनी तेमचो कितें विचार आसलो तो असेंब्लीक तेमकां लोकां मुखार मांडपाक जाय आसलो, अँड दे डीड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस इट. पूण आतां आमी म्हणटात असेंब्ली फाल्यां म्हाका दिसता हायकोर्टाचो जजमेंट येतलो, कित्याक 9 तारखेर असेंब्ली हायकोर्टान फ्रायडे ते पेटिशन ऐकला. आज माहिती प्रमाण चड करून फाल्यां तो जजमेंट येतलो. आय एम नॉट वेट, कोण आदोगाद म्हणटा ते प्रमाणे कितें जाता तें तो हायकोर्ट थारायतलो. पूण वॉट एवर द कॉन्सिक्वन्सीस, आमची मागणी वेदर बायपोल हॅज टू बी डिस्कस्ड. दोन पॉयंट आसताले. एक, मुख्यमंत्री सेक्शन 39A जे एप्लिकेशन आसा ती गोंयभर रद्द करपाक जाय टील द लॉ इज डिस्कस्ड. आणि 2, पूण कोणें अजून मोर्चा जालना. आमी जाणात थोडे लोकांक जायो मोर्चा केल्ले. आमचे शिरगांवच्या लोकांक कितें जालें तें, जेन्ना मुख्यमंत्री शिरगांवच्या लोकांचे मागणे मागून ते बंद केला, we are asking the Chief Minister of Goa
A criminal case to a lokaचे घातल्यो, why have they not been withdrawn? हे लोक कोण? आपल्या पोट भरपाक शेतात काम करतात, to earn the livelihood. तेमचेर तुम्ही केस घालून where is this government going to go? So आमची तेवूय मागणी आसा, though it is not discussed, की ह्यो केस आहात त्यो फाटी घेवच्यो, बिकॉज तुम्ही मानून घेतला आता की जे लोक मागणी जी असली ती मागणी तेमची बरोबर असली. दॅट वॉज राईट. इट इज नॉट गोइंग टू बी मोर्चा आफ्टर मोर्चा करतले, पण आमकां जाय गोंयची लोकां समजून घेवपाक जाय. 3-4 तालुका उरल्या, केपें उरला, बिशोली आनी आमचो सत्तरी. सो हे 3 आनी एक तालुका आसा. दुस तालुक्यान आमचे मिटिंगी जाल्यात. आमच्या बरोबर सांगाती आसात आनी ते सांगाती वाडटले, दिसान दीस वाडटात, आमकां तेंको येतात. आनी आमचे आज हे ऑफिस बुक केला, आमचे ईमेल एड्रेस केला आता, फोन कनेक्शन आसतले, इंटरनेट कनेक्शन आसतले, आनी आमची वेबसायट बी 1-2 दिसांनी तयार जातली, सो दॅट पीपल कॅन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ अस. आनी आमकां लोकांचो जो तेंको मेळटा आनी तेच वाटेन तुमचो तेंको मेळटा आमकां. हांव तुमकां देव बरो म्हणटा फॉर द प्रेस, टीव्ही जर्नलिस्ट, की तुमी हो आमची चळवळ आनी एक तुमची पावंड्यार वयल्या. वी एक्सपेक्ट यू ऑल टू help this movement. आमी पयलें सांगला, this is not a political movement. हो movement political parties जावपाक ना. हो movement गोंयच्या लोकांक लागीं, गोंयच्या कामगाराक लागीं, गोंयच्या शेतकाराक लागीं हो मुवमेंट चळवळ आसतली आमचे युवकां लागीं. आमी हे झगडटात हे गोंया सांबाळपाक तेमकां. आमी झगडटात की हे गोंया तेमचे फॅमिली केन्नाय एक जागा आसतलो आपल्या घर बांदपाक. एक दीस तेमकां जागा तेंको आसतलो एक जाग घेवपाक आनी घर बांदपाक. आज तुमी गोंय चोयात, शहरांनी म्हाका आनी तुका फ्लॅट घेवपाक जायना, जाग घेवपाक जायना. आनी आतां ते दे हॅव गॉन टू आवर विलेजीस आनी थिंगा ते डेमोक्रेसी चेंज करतात. ते आमचे दामपुते आसात ते सगळे उलयना, बट बेसिकली परतून आमच्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाचेर तुमकां आमी आभारी, देव बरो करूं म्हणटा. आनी आमच्यो ह्यो बायलो आनी तरणाट्यो एकठांय जाल्यात दाखोवपाक आमचे कोंकणी कितें नारी शक्ती म्हणटात न्ही तिचो, ही नारी शक्ती आतां एकठांय जाल्या आनी ही शक्ती वाडटली. 50% आमचो लोक जो आसा जो केन्नाय पयलीं भायर येनासलो तो आतां भायर येवपाक लागला. तेमचो तेंको घेवन आमी हो मुवमेंट मुखार व्हरतले आनी आमकां आशा आसा की आमी यशस्वी जातलो. सर, तुमचो एक डिमांड आसा. तुमी म्हणला 39A हे सेक्शन आरंबोल, शिरगांव आनीक सांखळी ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुख्यमंत्र्यान बंद केले, रद्द करपाक लायले. त्याच प्रमाणे आख्खे गोंयभर कित्याक करिना अशें म्हणलें. ह्या संदर्भांत तुमी दोतोर हेका राष्ट्रपती लेटर बरयलो, तेजो रिप्लाय आयला, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सरकाराक ताजेर जाप दी म्हणून. पण तुमी जें बरयलें ते मुख्यमंत्री तुमकां कितें रिस्पॉन्स दिला? म्हाका आज पासून मुख्यमंत्र्यान जे आमी बरयला
उत्तर येईल ना फक्त एकच उत्तर एकच लेटर येईल चिमेलाबद्दल कया लेखाबद्दल तिगाय सांगले की आणि एरिया आणि स्प्रिंग आसा त्यावेळी त्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स आडपाक जाय म्हणून तेच बद्दल येयला दुसऱ्या बद्दल म्हाका येईल ना पण हांव आतां मुख्यमंत्री काय जी ड्राफ्ट केल्या पावल जाल्यार म्हाका खबर ना की जे भाशेन तुम्ही या तीन जाग्यार हे रद्द केला ते सबंद गोंयांत तुम्ही जोपर्यंत अंटील द मॅटर इज डिस्कस इन द हाऊस सगळी बंद जावपाक जाय मुख्यमंत्री कितें करतलो दॅट इज हिज डिसिजन पण हांवें दाखोवन दिला ही हॅज द पावर्स अंडर रूल 4 सब रूल्स 4 and 5 हे रद्द करपाक करपाक जाय वाय शूड पीपल स्ट्रगल when the chief minister himself understands त्या म्हणली सांगली हे तू कित केलं काय म्हणून आम्ही तेच म्हणतात तुम्ही काय वाच ना लोक ऑब्जेक्शन फायल करतात ऑब्जेक्शना एक उत्तर तो आमचो दॅट इज द आणि तुम्ही सांगता सेक्शन 17(2) हायकोर्टान स्टॅम्प ड्युटी फारीक करना म्हणून सरकारा सांगले तुम्ही चेक करा म्हणून ती मॅटर गेली विजिलन्साक ऑल इरेग्युलरिटी ते विजिलन्स ऑफिसर ते आपण मांडला ऑन रेकॉर्ड हेवूय बी आम्ही मुख्यमंत्री बरयला आमचो स्वप्नेश शिलेकरान क्रिमिनल केस फायल केली टू अगेन्स्ट जे लोकांक आणि मुख्यमंत्री बरयला अजून तेका बी आमकां उत्तर अजून येईल ना we will also take steps against that हे लोक जे फटींग पण करून परमिशन दितात they also must be prosecuted तर तुम्ही आणि एक म्हणलं 39 या अंतर्गत या तितून एक क्लॉज आसा गव्हर्मेंटाक रायट आसा ते रिजेक्ट करपाक किंवा कॅन्सल करपाक तशें एज अ हेड ऑफ गव्हर्मेंट मुख्यमंत्र्याक रायट आसा म्हणला पूण TCP मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड ही सेड दिस TCP पोर्टफोलिओ इज गिवन to him by the central leadership म्हणून अशें म्हणलं ताणें आन्सर म्हाका दिसता हांव भारताचो संविधान म्हाका थोडें समजता तो मंत्री खंयचो संविधान म्हाका खबर ना तो एक्सरसाइज पावर करता अंडर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट नॉट बिकॉज टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आनी हांव जे उलयलां अंडर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सेक्शन 39 हे रूल्स केल्यात and rules म्हणतात application पयलीं करपाक जाय to the chief town planner मागीर town and country planning board discuss करतले and तेच फाटल्यान that will go to the government and the government will take the final decision not the minister तो खंयचो power तेक सेंट्रलाचे रिमूव power आनी खंयचे whatever it is कायद्या प्रमाणे decision is of the government and the head of the government is the chief minister. So when you say it's the government, you are saying it's the cabinet. Under the there are cabinet, there are business rules, but ultimately even under business rule, the chief minister has the last say. In every government, there are business rules which who is going to exercise what powers. Now, the Town and Country Planning Board is only a body under the Town and Country Planning Act. Sir, the Deputy Minister in that Sakri constituency, he put up a proposal for under that 39A.
and on the second day, the CM withdraws that. So what it is the I can't answer that. I इथे पेपरा वाचला की मुख्यमंत्री त्याका विचार म्हणून what are the reasons for this काय म्हणून for the purpose of conversion. आणि आम्ही तेच म्हणतात की कायद्याप्रमाणे तुम्ही वसाल. We are not asking for a new law. दोन कायदे असतात. Tenancy Act 1964 चो आणि 91 चो कायदो की no tenancy act can be converted. आणि एक 17 असा power of the chief town planner planning whether permission can be given for tree cutting or not the town and country planning board. हे मंत्री आपल्याकडे power घेतला to use to any guidelines. Those are illegal and we are dealing with that. So there has to be referendum on any future land use changing. Then why referendum? There is no requirement of referendum. If they want to refer, we welcome. Referendum like it is that the will of the people, the vote of the people is taken. Ash kai na. But if the government wants to take a referendum on this issue, we welcome. Mark this now, going to support the them. So you said that his 39A was not discussed by last assembly session. So would you, if you have wrote to the CM, because CM doesn't listen, will you go higher up to the government? Mark let me clarify. I सांगलं ना 39 डिस्कस केलं ना म्हणून 39 is there a part of the act. I म्हणलं जो आम्ही जो कायदा ड्राफ्ट करून तेम दिला त्याचे डिस्कशन झालं ना म्हणून त्याचे आम्ही मागला 39A should be scrapped from the date of its inception and certain permission thereafter should be reconsidered as per the law existing. At मुखात केले आम्ही that is for the bigger committee which is formed to decide कित्याक केन्नाय बी लोक जागृत जावपाक जाय. It can't be left to the courts alone. A people's movement must also be there to fight for people's rights. So आम्ही ठरवलं चीफ मुख्यमंत्री आम्ही बरयला आज डिस्कस करून let us see what happens in after Ponda by election or no by election. And त्याचप्रमाणे माया महिने आम्ही will take a decision as what to be done. So this office will be open to listen the people grievances. This office is basically for the 10-point charter. Okay. खरे म्हणलं I had opened done this office to give legal advice to NGOs on environment and human rights. So almost that is why I did this office up so that I could. But Antami we are since a movement चालू in the aspect of local grievances, we will have some staff over here take up. After Nazalari will have a internet series now. Zuman chair, there is Sauna. I can always be contacted and discuss on it. Further course of action you will decide on in the month of May. In the month of May. If it does not happen, then May पर्यंत झाले ना session आणि एक 8-9 महिने आहात assembly में. Yeah. So we'll galvanize the people. So before कि that, all करना झाल्या somebody else should do it. सी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आशिल्ले ते पाणीडपा तशेंच विदेशान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी पाणीडपा सो तशेंच न्हू सर की जो बाकीचे आमदार आसा तेंच्यांनी समज पळय दिसली बाबा विड्रॉ जाय म्हणून पयर हांव पेडणे जे मिटींग गेल्ली तेच हांवें विचारलें तुमचे दोन जे आमदार जे आसात जी दारोलकर आनी आर्लेकर ते कितें करतात काय म्हणून कित्याक पेडणे इज वन ऑफ द हॉटेस्ट जे मॅसिव लँड कन्वर्शन आसा पेडणे तालुका आनी सभा मोठ सभा जाली हांवें विचारलें तुमचे आमदार जे आसात वॉट आर दे डुईंग. One of the grounds from those who are fighting land use changes, saying that the TCP law is outdated. What is your opinion about that? I don't know. Most of the amendments. See, amendments are a gross violation. Neither TCP Act wasn't. It is like most laws in most parts of the country. I know the Maharashtra law. So it is, but yet the amendment because section 16 once a regional plan is notified, all development must be as per the regional plan, notified plan. And to the regional plan is outdated, there is a process to have a fresh regional plan.
not 39A. 39A is a grass case where money, I am using the words with pro quo, I don't want to use other words. So you must understand, Antule Mukhyamantri Anlo, High Court and Sangle this is with pro quo mode. He had to resign. Thank you. Thank you so much. I think we have some